Page 6, A12, एकठांय जेजू आमी जाल्यां. एकठांय जेजू आमी जाल्यां, आराधन करूं सोरपोटल्या. Vonun tuka, vonun tuka, vonun tuka. Ektai Jesu ami zahalia, aradan koru sorbotlia. Vonun tuka, vonun tuka, vonun tuka. Meloi tu te cursar, toshia taya altarvar. Zatai boli, zatai boli, zatai boli. Zoshi meloi tu te cursar, toshia taya altarvar. Zatai boli, zatai boli, zatai boli. देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां आनी हेरांक जी यूट्यूबाचेर आख्ख्या संवसारांत ह्या मिसान वांटो घेतात. आयज आमी हे मीस दिनवासणेचे आनी बर्थडे आमचे बाय सेंजलाचो, सेंजल सेरांव. तर देवान तिका बरी सावथ भलायकी दिवची आनी तिका परिक्षेन यश दिवचें आनी बरी सावथ भलायकी जॉन डिसुजा आनी फॅमिली आनी हेरांय पासत आमी मागता. तुमची खाजगी मागणी देसां आसत ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. भणिनान भावनो, देवाक एकवटोन ओ देवाक एकवटोन जावनूय आमी खूब बरें दुसऱ्यांक उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान कोत्ता. ताका लागून आमी देवाक दिनवासया. पूण केन्ना कितें जाता, बरें करून आमकां दुसरीं बरें करिना जाल्यार आमी मातशीं तिडटा. आमकां तें बरें लागना. हातून कितें कळटा की ह्यो आमच्यो कोरण्यो देवा सावन उपजोंक ना. कित्याक देवा सावन उपजवता तेन्ना जशे भाशेन एके व्हांवते झोरी भाशेन सगळोगत आमी बरेंपण दीत रावता आनी तातूंतूच आमकां खुशालकाय आसता. आयची वाचपां आमकां तेंच सांगतलें आनी कळीत करतलें. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी हें पातक सायबा आमचें सोरशिल्लें काड आनी आमकां तूं तुजे कृपेन भर म्हणून हें मागणें आतां आमी बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगयोन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पाव. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, दोणवण करून हो प्राचीत काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या आचरणान पास्कांच्या गुठांत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी तुजे सोडवणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. देवाचें उतर आयकूंक आतां आमी पुर्ती जाल्लीं आसा. शितिदान देवाचें उतर आमी आयकुया.
इजाक्याल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दारवट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंते वाटेन आसलो तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंटाक तावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशीक पडल्यान वेदीचे दोकी वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय दवरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान नव्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोरपरांक व्हांवतालें आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोट जाल्ली आनी ते नोटींतल्यान म्हज्यान उठूंक जायना जालें, कित्याक व्हाल चोडून कोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोट. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मूं? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराब आनी दोयऱ्या पुर्यान पावता आनी दोयऱ्यान पावतोच दोयऱ्याचें उदक गोड करता. आनी जंय जंय ही नोत पावता थंय जिवी रोजनां जिवी उरतलीं आनी जायतीं मासलीं आसतलीं. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोत व्हांवता थंयसर सुबाम जिवीत उपजता. नदीचे दोनी वाटांनी देगेर सगल्या जिनसाचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच पावचीं नात आनी तांचीं फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांत सून व्हांवतल्या उदकाक तीं शिंपल्यान. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब. दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किळो. परतून म्हणया, दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किळो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कापल्यार कापूं, दोंगर कोळ दोयऱ्यांत उमटोन पडूं, आमी हालचीं ना. जबाब. दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किळो. देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटली व्हांवतात उदकां एके नदीचीं. भोव व्हडल्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर ठिकाण केलां शारा मोदें, तर तें शार हालत कशें? जबाब. दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किळो. दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किळो. याद पळयात सर्वेस्पोराची कर्तुत्वां, ताणें प्रितमुचेर केल्लीं अजापां. जबाब. दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किळो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. निर्मळ काळीज देवा रचून घाल म्हज्या होड्यांत आनी तुजे सोडवणेची परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुवांवां पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुजल्याक गेलो. जेरुजल्याक शेळयांचे तळये लागीं एक बांदावळ आसा. हेब्रेव भाशेन तिका बेतसाता म्हणटात.
तिका 5 तरांगणां आसात. थंय कुर्डी, थोंटीं, आरेन भरलेलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलेलीं आसलीं. तीं सगळीं उदक आलतलें म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेंत देंवतालो आनी उदक आलतालें. उदक आलतोच जीं कोण पयलीं उदकान देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असे गोतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक घालता तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांवें वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सोदता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें आंतूर्ण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें आंतूर्ण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आज सोनवार, तुज्यान आंतूर्ण उखलून नजो. ताणें ताका जाप दिली, जाणेन म्हाका बरो केला. ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजें आंतूर्ण उखल आनी चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें आंतूर्ण उखल आनी चल अशें तुका कोणेन म्हणलें? कोणेन म्हणलोलें तें तो बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मोदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातक करिनाका, ना तर तुका कितें आदलेवन पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दीस करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आयच्या वाचपान तुमकां हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कितें तरी तोखलां आसतलें, टच जालां आसतलें. तें तुमी मनांत दवरात. हांव तुमकां एक हांगसर वस्त सांगता. जेजू पळयात, कोण कसले गतींत आसा तो आदीं फुडेंच जाणा. आतां आमी इगोर्जेंत आयलीं जाल्यार आमचे मदें कितें गरज आहा ती आदीं फुडेंच तो जाणो. जशे भशेन ताणें त्या मनशाक विचारलें, तुका बरो जावंक जाय? ताणें उतर कितें दिलें? म्हाका कोणूच मदत करूंक ना, म्हज्यान थंयसर वचोंक जायना. ताणें आपली स्थिती जेजूक सांगली. ताका जाय आसलें पूण ताचे कडेन जायनासलें, कित्याक ताचे आदीं आनीक कोण वेतालो, तो तितलो फास्ट नासलो, ताची स्थिती तितली बरी नासली. आनी हे भाशेन आमच्याय मदें घडटा. आमच्याय कडेन थोड्यो वस्तू घडना. आमी प्रयत्न कोत्ता पूण तें घडना आमचें सगळें. पूण असले स्थितीन आमी कितें करूंक जाय? असले स्थितीन आमी जाणो जावंक जाय की जेजू ही म्हजी गोत जाणो, म्हजी स्थिती तो जाणो, आनी ताचे कडेन हांवें भीक मागूंक जाय. आमकां सांतिना सदांच म्हणटा, देवा कडेन आमी भीक मागीत तर तो भिकाऱ्यांक रोखडेच दिता. म्हणून आमी आमचो असलो मनोभव जावंक जाय की आमच्या लागीं तें जायना, आमच्या दुसऱ्यांनी आमकां मदत करूंक जायना. तर हे दोनूय मुद्दे मनांत धरून आमी ताचे कडेन विनंती करूंक जाय, पूण खालतेकायेन, गोरवान बरोन न्हय,
पूण खालते कायन की हें म्हजे कडेन जावचेंच ना, पूण जेजू तुजे कडेन जातलें. आतां दुसरें म्हणचें कितें, पयल्या वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन हें उदक हिजोत्थान व्हांवता देव मंदिरांत सावन. देव मंदिरांत सावन दक्षिणे कडेन वता तें आनी मागीर उदेंती कडेन व्हांवता. म्हणटच हे भाशेन तें व्हांवता आनी तें केन्नाच बंद जायना, कित्याक तें मंदिरांतल्यान सावन व्हांवता. जेजूनय आमकां सांगलां, हांव तुमचे भितर जियेतां आनी व्हांवत्या व्हाळा सारकें तुमकां सदांच हांव जिवें उदक दितलो. जेजून तें आमकां सांगलां जुवांच्याच शुभवर्तमानांत. म्हणटच आमी चड पयस वचपाची गरज ना, पूण आमी हांगसर आसल्या म्हणटच आमकां घोटाय मेळटा. पूण आमच्या भितर जेजू आसा ताका आमी तर चिटकोन रावत जाल्यार ताचें जिवें उदक सगल्या आमच्या चिंतनांनी, भावनांनी आनी चालींतल्यान व्हांवंक लागतलें. आनी हे परी पयल्या वाचपान सांगलां ते प्रमाणे आमी फळां दिवंक लागतले. आमचीं फळां न्हय, ती जेजूचीं फळां आमच्या कोन्यांनी, चालींतल्यान आनी आमच्या उतरांतल्यान. तो हें सगळें बरें करून काडटलो. आनी हे भाशेन आमचे सगळे मदें घडटा. आमच्यो बऱ्यो कन्यो सदांच आमी मनांत दवरूंक जाय की त्यो देवासून उपजवता. आनी ताका लागून हांवें आदीं फुडें तुमकां म्हणलेलें, बऱ्यो कन्यो आमचे वस्तूंकी ओ बऱ्यो कन्यो देवाक एकवटन करता तेन्ना कितें जाता, आमकां कळटा हें बरें केलें म्हणटच आमकां बरें दिसता. पूण दुसऱ्यांनी तर आमकां बरें करूंक ना जाल्यार तेन्ना कळोन येता की हें देवासान उपजोंक ना. कित्याक ज्यो वस्तू देवासान उपजवतात तेन्ना आमी दुसऱ्यांची अपेक्षा करना ताणें आमकां परतून कितें करूंक जाय म्हणून. ना, देव आमचें सवें आसा, तो सदांच दुसऱ्यांक बरेंपण दाखयता. आनी हे परी आमी देवाच्या सैमांत वांटो घेता आनी खरीं देवाचीं भुरगीं जाता. म्हणटच हे भाशेन एकलो सांत आयज जाचे आमी मनन करता, हॅरीबर्ट म्हणून. हॅरीबर्ट कोलोनचो. हांव एक फावटी प्रवास करतना एम्स्टरडॅमथान जर्मनीक येतालो आनी वाटेर हांव गे येदें व्हडलें बाजिलीक आसलेलें थंयसर, येदें व्हडलें कॅथिड्रल पळोवन म्हाका कितेंच जालें. तें ताचो आकार वेगळोच आसलेलो. मागीर हांवें म्हण हितून परतून थंयसर गेलो आनी पळयलें कितलें बरें तें मंदीर. आनी हो हॅरीबर्ट ताचो आर्च बिशप जाल्लो. हिंच्या वर्सा 1998 वर्सा ताका आर्च बिशप केलो. कोणें चडसो ताका तेंको दिलो, वो पातशाय आसलेलो ऑटो III. ताणें म्हणलें तुवें जावंकूच जाय ताका, कित्याक ताका तो खूब मदत करतालो. ताचो तो एडवायजर आसलेलो, ताका सल्लो दितालो आनी ताचो एक फ्रेंड आसलेलो. पूण हो भुरगो एकदम हुशार. 90 आनी 70 वर्सां ताचो जल्म जालो. ताचो पांय व्हडल्या दर्ज्याचो आसलेलो आनी हो भुरगो इतलो हुशार की ताका मोटवाशी जावंक जाय आसलेलो. पांयान ताका आपयलो म्हण लागलो तें करूं नाकाय आनी ताका पाद्री केलो आनी थंयसर ताका एक कॅनन केलो. कानून आसतात न्ही हांगसर, ते भाशेन ताका गेलो. पूण रोखडोच हाचो ताणें आमिजात केली आनी ताका म्हणून हितून ताच्या जिवितान सगळें गरिबां पासत करूंक जाय आसलेलें. आनी गरिबां पासत आपलो सगळो खर्च पयशे तांकां दितालो. बाकीचेंय कोत्तालो तो. एक ताणें व्हडलें मोठ स्टार्ट केल्ल्या थंयसर तें मोठ स्टार्ट केल्या उपरांत आनिकूय बरेंपण तो दाखोवंक लागलो. एक दीस तो ऑटो बरोबर रोमांक आयलो आनी तो ऑटो थंयसर मेलो. पूण ताची अशी अपेक्षा आसलेली की म्हाका आखन म्हणटा पळय जर्मनी थंयसर ताका पुरपाक, ताका थंयसर व्हेलो. मागीर हेनरी ऑफ बावेरिया तो हो जालो, पातशाय जालो. पूण तो पयलो ताका मातसो बरो धरिनासलेलो. पूण हाचे गूण इतले बरे आसलेले हॅरीबर्टाचे की ताका रोखडोच ताणें जिगून काडलो आनी दोगूय जाण भरपूर बरे वावर करूंक लागले लोकां पासत, चड करून गरिबां पासत. मागीर हाका दिवस म्हणटा पळय त्या मोटान थंयसर गेल्लो तेन्ना जोर आयलो आनी मेलो. पूण ताच्या फोंडाशी खूब मिलाग्री जावंक लागल्यो. आतां ह्यो मिलाग्री आनी सगळें ताचें जिवीत कशें ताणें मांडलें
सदांच जेजूच्या एकवटान आनी जेजूच्या एकवटान करूंक लागलीं की ना त्या दर्ज्याचेर देव आमकां त्या प्रमाणे वावर करूंक दिता. आतां आमी सगळीं जाणां आसा, सगळीं जाणां तेच भाशेन काम करूंक जायना, पूण आमी हिंच्याय दर्ज्यार आसूं थिंसूच थान आमच्यान बरेंपण देवाचें उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान व्हांवूंक दिवंक शकता. तर हे भाशेन आमचें जिवीत जावच्याक पिटर फॉवरिया कितें म्हणटा, दुसऱ्यांक वायट करूं नाका पूण दुसऱ्यांक जाता तितलें बरें करात. हें आमी करच्याक आमच्या आत अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान देवूच आमचे भितर येता आनी देवूच आमच्या चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांतल्यान व्हांवता. तर सुस्कार भायर सोडटना सगलें आमचे भितर बरें वायट आहा तितलें जेजू सगळें व्हांवनी. वायट पळय तें तो रोखडोच नितळ निर्मळ करतलो, बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. आनी ह्या बोरवाशान आमचें जिवीत जेजूचेर विस्वास ठेवून आमी जिवंक लागया. रातची 5 मिनटी भाशेन करीत तर बाकीचें सगलें थाऱ्यार येतलें. सकाळीं उठलीं की ना जेजू सगळें आमी उठ्ठले हांव आनी ताचें सगळें आमचें जिवीत व्हांवूंक लागतलें उतरांनी कोन्यांतल्यान आनी चालींतल्यान. तर तुमची खाजगी मागणी आतां मनांत हाडात, काळजांत दवरात आनी ती जेजू शांती पावयतलो. आमी सगळीं जेजूक एकवटून आसा तर आमची मागणी जेजू रोखडोच आयकतलो. त्याच प्रमाणे जांचे पासत आयज आमी हे मीस भेटयता मागता तांचेय पासत देवान सगळें बरेंपण दाखोवचें म्हणून आमी देवा कडेन मागया. आनी ह्या संवसारांत कोरोना व्हायरस तरेतरेचे म्हणून तातूंत आतां प्रयोग जावंक लागलेले आसात आनी लोक आजून भिरांतीन आसा. वॅक्सीन खरी आयिल्लीं आसात पूण तातूंतय भिरांत आसा. देवान आमकां सुटका दिवची ह्या व्हायरसांतली. आमची सगळें बरेंपण ताणें घडोवन हाडचें. आनी दुसरीं दुयेंसां आसात, कांकरू, डायबिटीज, प्रेशर, ह्या सगळ्या दुयेंसांतली आमच्या लोकांक निवार म्हणून आमी आतां मागणी करुया. सोर पुदेदार आनी काकलूच देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगत्याक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. सायबा, वॅक्सिनां भायर सरलेलीं आसा ताचो बरो परिणाम लोकांचेर जावच्याक आमी तुजे कडेन विनंती करता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C38, page 44, Tukats Bappa, C38. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुज्या हातांतली घेतलेली देणी ओ गोवांचो उंडो आनी ओ दाकांचो सोरो आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितांत आमकां तुज्या रोसनाराक तूं सांडिनाय पूण तुज्या आदारान सांबाळटाय म्हूण
ही देणी गोवाय दितात आनी त्याच बरोबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवण जाता ओ तांचो फळ आमकां सदां पूण भोव करून ह्या प्राचीत काळार मेळो सकोर म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पर वाताय उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया उयोश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरान शासनाच्या देवा सोर्वकालीन सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं शासनाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं सोर्गांनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उसर्गीन तुका जोय सर्वेस्पराचे नवीन ताका जोय उसर्गीन तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच बरी जेवण जातोच जेजून खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगत्याची काल्स नव्यान साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया तुज्या कुर्सांनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडोणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दय कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनांक आमेन त्या एकवटान सगळीं आमची देसां मागणी मनांत धरून जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सोबे आतां एक कूड कशी आमी म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाला जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें जे दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी आख्ख्या संवसारांत युट्यूबाचेर पळयतल्यांक तूं अशें म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थीचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी पळोवन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन एकामेकाक ताची शांती आमी दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां तुजे सोरशिलो खडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन Zoshe Meru Taneta D48 page 76 दोळे धांपून जेजूक आमी एकवटोन भितरल्यान हो वेळ सारया
तो आमचें सगळें जाणो, तरी पूण आमी ताका आमचें सगळें ओपून दिवया, कित्याक हें सगळें ताचेंच, ताणेंच ताचो बरो वापर करचो. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमोणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, ह्या सुर्गीच्या गुठां वरवीं आमचीं काळजां दोयेन तूं नितोळ आनी नवीं कर, आनी आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत आमकां तुजें जिवीत आनी गोठाय भरपूर मेळोवन दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. उबीत रावन तुमकां थोडेंच सांगता. फाल्यां 8 मीस आमी फादर वास्को द रेगो हाचे पासत दवरलेलें आसा, म्हयन्याचें मीस. ताणें हांगसर 16 वर्सां वावर केलेलो आसा, रेतोर कसो. हांगसर सगळी सुदरपाय हाडलेली आसा. ग्रंथ हे मिसाचे, वाचपाचे आनी गायनाचे ताणें घडोवन हाडलेले आसा. खूब वार केलेलो आसा इगोर्ज मातये पासत. ताका ताच्या जिविताक देवाक दिन वासूंक आनी ताच्या ओतम्या पासत मागूंक फाल्यां 8 मिसान तुमी वांटो घेवंक तुमकां हांव येवकार दितां. आनी फाल्यां बिशपूय आमचे बरोबर आसतले, कित्याक ते उपकारी, कित्याक दियोसिसा पासत ताणें खूब वावर केल्लो आसा. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. आनी सोर पोतेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें बरोबर. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी जो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाक्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमेन. I 35 जाय तुका देवा देणे, पेज 138. Zaय तुका देवा देणे, मोकुरबानी मोगसोने. Zaय तुका देवा देणे, मोकुरबानी मोगसोने. Dios melta baba mode, mokta sotaci sofi, sukma fici vin nove, yek zarantuka murte. Dios melta baba mode, mokta sotaci sofi, sukma fici vin nove, yek zarantuka murte. जाका जाय ताणेन ह्या खुर्साचे वाटेन भाग घेवंक जाता. इंग्लिशीन थोडेंच सांगते.